हाँ नमस्कार, हांव प्रणाली नायक। आज म्हाका हांगा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार येवचें पडलें कित्याक की आमचें जेन्ना लक्ष्मी पुजन आशिल्लें, लक्ष्मी पुजनाच्या राती आमच्या ओल्ड गोवान आमी दिवाळी साजरा करताले आनी तेन्ना एकटो कमेंट आयलो, फायर क्रॅकर्साचेर कमेंट जालो एक, आनी तेन्ना एका नामवंत एक्चुअली तो पणजेचो नामवंत असो तो मनीस, ताजें कॅम्प क्लिनीक म्हणून दुकान आसा कळ्ळें पणजेन, आनी ताणें असो कमेंट घातलो की नरकासूर आजून जितो आसा, तो हांगा फायर क्रॅकर्सां बरोबर खेळटा आनी देवाक खबर लॉर्ड कृष्णा केन्ना चार्ज घेतलो, आमचो देव कृष्ण केन्ना चार्ज घेतलो आनी मॅटर सिंपल आशिल्लें। फायर क्रॅकर्साचें ताका प्रॉब्लम आशिल्लें, ताणें सांगपाचें की फायर क्रॅकर करनाका, बट ताणें डिसायड केलें की ना अशें सांगया। तातूंत भितर ताणें एका हिंदूक नरकासूर म्हणलो आनी आमच्या लॉर्ड देवाक बेश्टे अननेसेसरी इनवॉल्व केलें। ताजेर कितें जालें, ताजेर हें ताणें एका ग्रुपार केलें, वॉट्सॅप ग्रुपार केलें, ताजेर हांवें रिप्लाय केलो की तूं अपॉलॉजी दी, कळ्ळें न्ही। एज अ हिंदू, हांव हिंदू आनी हांव खूब हर्ट जालां आनी तुवें हो कमेंट केन्ना केला, दिवाळीच्या टायमार केला, 5 दिसांची आमची दिवाळी आसता, पाडव्याच्या राती तुवें हो कमेंट केला, कळ्ळें। अशें करतकच हांव खूब हर्ट जालां आनी हांव डिस्टर्ब आसा, अपॉलॉजी दी। सो अपॉलॉजी दी म्हणून इतलेंच हांवें सांगिल्लें ग्रुपार। ताजेर ताणें कितें रिप्लाय केलो की सॉरी प्रणाली, तुजो देव नरकासूर म्हणून आपल्याक खबर नाशिल्लें, तूं हर्ट जाला जाल्यार आपल्या घरा यो, आमी उलोवया, कळ्ळें। सो ताणें म्हाका सॉर्ट ऑफ थ्रेटन केलें आनी थ्रेटन जालें तें जालेंच। एक तरी ताणें पयली चूक केली, दुसरी चूक केली। दुसरी चूक म्हणजे अशी की ताणें अशें म्हणलें की हिंदू लोक नरकासुराक वर्शीप करता, हांव रिप्रेझेंट करता न्ही हिंदू लोकांक, आनी जे कोण फायर क्रॅकर्स करता ते नरकासूर जाता, कळ्ळें न्ही। सो तें पळयतकच एज अ हिंदू हांव खूब हर्ट जालें, खूब डिस्टर्ब जालें। हांव त्याच रातचे एकांक सुमार पुलीस स्टेशनार आयलें। पुलीस स्टेशनार हांवें सर आशिल्ले, PSI आशिल्ले, ताणें आमची कंप्लेन घेतली आनी म्हाका सांगलें की आयतार सोमाराक आमी तांकां आपोवया आनी उलोवया। सो हांव सोमाराक आयिल्लें आनी आतां सो पुलीस स्टेशनार आपयलें तांकां आनी तांचे कडल्यान सिंपल आशिल्लें, तुमी चूक केला अपॉलॉजी मागात। अपॉलॉजी मागपाचें सांगून ते आमचे कडेन पर्सनल ग्रजीस काडपाक लागले। ते म्हणपाक लागले की तुमकां प्रॉब्लम कितें आसा आनी म्हणपाक लागले की हांव तुमकां सॉरी म्हणचो ना, कळ्ळें। ते म्हणपाक लागले हांव तुमकां सॉरी म्हणचो ना, जाका हांवें नरकासूर म्हणला ताका सॉरी। हांवें म्हणलें की म्हाका सॉरी म्हणनाका, तुवें सगळ्या हिंदूक इन्सल्ट केला, हिंदूच्या देवाक तुवें इन्सल्ट केला, सो तुवें देवा कडेन माफी मागपाक जाय। तरी पूण ताणें सराच्या PSI सराच्या उजीर थ्रेटन करून म्हाका सांगलें की हांव पळयतलो, कळ्ळें कितें करपाचें आसा तें। विडियो अपॉलॉजी घेवपाक तो रेडी नाशिल्लो, फक्त एक मॅसेज धाडपाक रेडी आशिल्लो। सो हांव म्हणटा की फायर क्रॅकर्स आनी देव कळ्ळें न्ही, तुमकां फायर क्रॅकर्साचो प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी सांगात की आमकां प्रॉब्लम आसा, कळ्ळें न्ही। आमच्या देवाच्या नांव मदीं घेनाकात, कळ्ळें। ते दिवाळी आसता तेन्ना तरी डेफिनेटली ना, कित्याक की आमचो सेलिब्रेट करपाचो एक हें आसता न्ही, 5 दिसांची आमची दिवाळी आसता। सो अशी म्हणजे हांव गोंयच्या हिंदूच्या लागीं हें करता आनी असलें कितें जे कोण करता पळय ते टॉलरेट आमी जावपाक जायना, कळ्ळें न्ही। एज अ हिंदू आमच्या ओल्ड गोवान आनीकूय लोक आसात, हिंदू लोक आसात, पूण थोड्या लोकांक कांयच दिसना तें, तांकां कितेंय चलता, पूण म्हाका चलना। एज अ हिंदू म्हाका चलना आनी हांव अशें जेन्ना कोण करता तेन्ना ऑब्जेक्ट करतलें। तुमचे सेंटिमेंट हर्ट जाला सामकें हर्ट जाला न्ही। आता तुम्ही किती कंप्लेन केला? आमी कंप्लेन केला, एलेक्स एंथनीक सांगता व्हिडिओ अपॉलॉजी दियात म्हणून, कळ्ळें न्ही। कित्याक मॅसेज तो मनांतल्यान ताका फील करपाक जाय ताणें कितें केलां तें चूक आसा, एक व्हिडिओ अपॉलॉजी दियात, कळ्ळें न्ही। व्हिडिओ अपॉलॉजी दियात आनी थंय तुमी म्हणिल्लें तें लोकांक सांगात, कित्याक खूब हिंदू लोक आसात, 90% हिंदू लोक आसा रावतात थंय, तांचे हर्ट जालें आसतलें, सगळें उलोवपाक पावना, हांव रिप्रेझेंट करता। कितें सांगलां तेणी व्हिडिओ अपॉलॉजी दिता? व्हिडिओ अपॉलॉजी दिता काय ना म्हाका अजून खबर ना, रेडी ना तो म्हणटा आपूण फक्त रिटर्न दिता, आपूण फक्त थंय ग्रुपार जें हांवें घातिल्लें हांव थंय रिटर्न दिता, कळ्ळें। रिटर्न दिला ताणें, बट तो व्हिडिओ दिवपाक रेडी ना। सो हांव सगळ्या हिंदूच्या मागीर मागता की असले कमेंट्स कोणीय करता ते टॉलरेट करनाका, कित्याक आतां जर आमी टॉलरेट केलें न्ही ते करत रावतले आनी तांकां मनांतल्यान कळपाक जाय अशें करपाक जायना म्हणून, कळ्ळें। हिंदू टॉलरंट ना, हिंदू आतां जागृत जाला, इतलेंच उलयता।
Also, we want to request all the Hindus that he has a shop. He sells camera and lenses. If I'm not wrong, right? Where it is exactly? It's in Panjim. It's in Panjim, near to Don Bosco School, Nikon. I request, to all the Hindus not to go to his shop. Okay, protect your religion, protect your dharma. सर हिंदुओं की यूनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे धर्म का, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया गया है यहाँ पर। ये सोचते हैं कि कुछ भी करके, कुछ भी कह के हमारे देवी देवताओं के चले जाएंगे, पर ये सर गलत बात है। जितने भी हिंदू हैं, हमें एकजुट रह के इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। गलत है, ये चीज़ें नहीं चलेंगी यहाँ पर। आप मेरे को मैं पटाखे जलाऊँ दिवाली पे, मेरे को आप नरकासुर बना दोगे? नरकासुर पटाखे जलाएगा दिवाली पे? अपने त्यौहार मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं दिवाली? किसी को पता भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि जानो आप ये चीज़ करो, हम तो सबसे मिलते हैं, बट ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। कमेंट डालना किसी बिलीफ पे तो बिल्कुल गलत बात है। एलेक्स और डोना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इसी फेवर में चलो ते पुढे जय श्रीराम. हां हेजे आयज जाला पळय न्हू अशें जाता क्रॅकर जळला म्हणटा तुका जर प्रॉब्लम आशिल्ले जाल्यार येवन ताका डायरेक्ट विचारपाक जाय आशिल्लें. ते नरकासूर मारपाक लागून डायरेक्ट आमच्या देवाचें नांव तेणें काडलां तें आमकां सारकें लागना. हांव इतलेंच मागता की अशें कोणूय जावन केन्ना देवाक मदीं हाडनाका. तुमकां पर्सनल प्रॉब्लम आसा न्हू, डायरेक्ट यो पर्सनली मेळा उलया. कितें आज खंय पुलीस स्टेशनान तुमी सॉल्व करपाक लागल्यार डायरेक्ट उलया, पूण देवाक मदीं हाडनाका. आमी उगी अशें कितें आयकोन घेतल्या म्हणून अशें आयज बाबा तुमी आमच्या देवाक म्हणटा कालो एवरी टायम कितें म्हणटा पयर तशें तालिगांव तशेंच जाल्लें अशें आयकोन घेता म्हणून एवरी टायम आमी अशें सोंसपाचें ना. सो आयज आमी सगळे हिंदू भुरगे जितले आसा तरी आनीक आशिल्ले आमी म्हटल्यार बेश्टे भोंवाय नाका. सो आमी येवन आमी इतलेंच मागता तो एपॉलॉजी कितें घेता ती जाल्यार आमकां व्हिडियोच्या माध्यमान जाय आमकां.